खरे प्रवादी आणि खोटे प्रवादी. भाव भयणीनो, इल्लोसो वेळ उगीच रावन तुमच्या मनान हाडात. तुमच्या दोळ्या मुखार व तुमच्या जिवितांत तुमी असलें कितें पळयलां जाल्यार जंय खरे प्रवादी आसात आनी खोटे प्रवादी आसात, व तांचें वागप कशें, तांचे मदें फरक कितें, इल्लोसो वेळ उगीच रावन तुमच्या मनान तुमीच हाडात. आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा खरो प्रवादी. पयल्या वाचपान आमोस प्रवादी, आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू प्रवाद्यांतलो प्रवादी, व्हडलो प्रवादी, खरो प्रवादी. जाल्यार खोटे प्रवादी आसा तेय आमकां मेळटात. खोटे प्रवादी पयल्या वाचपान आमकां खोटो प्रवादी मेळ्ळा तो आमाजिया. शुभ वर्तमानान आमकां हे शास्त्री जांच्या हातांनी खरेपणी ही शिकोवण दिल्ली तेच खोटे प्रवादी जातात. आतां इल्लीशीं जरी तर आमी कारणां पळयलीं कित्याक हे खोटे प्रवादी उपजल्यात. व दुसरी वस्त आमी पळयली, खंयच्यो वस्तू आमकां दाखयतात ते खोटे प्रवादी म्हूण. पयल्या वाचपान आसा आमाजिया. आमाजिया आमी पळयता राजा लागीं आपलो संबंद जो आसा तो बरो सांबाळपाक सोदता, राजाचें बरेपण घेवंक सोदता. आनी देखूनच ताचें बाकीत इस्रायल पर्जा व्हड जातली, इस्रायल पर्जेचेर बेसांव पडटलें, इस्रायल पर्जेक बरें मेळटलें, बरें बाकीत करता. दुसरे सुवातेर तो आमोस प्रवाद्या विशीं उलयता. म्हणजे आनीक दुसरो प्रवादी आसा. नाटकाय जाल्या ताची, कित्याक तो जें कितें उलयता तें लोक आयकता. तो कितें उलयता तें आयकून जायत्या जाणांची काळजां हाल्ल्यान. आमोस प्रवादी उलयतालो तेन्ना जायत्यांची काळजां हालतालीं, कित्याक तो स्ट्रेट उलयतालो. आनी देखून आमाजिया आमोस प्रवाद्या विशीं उलयता. नाटकाय जी जाल्या ती दाखयता, ताका वायट उतरांनी उलयता आनी ताका एके भाशेन सांगता तूं बंद कर हिंगासर उलोवपाचो. राजाच्या जाग्यार तूं आसा, राजाचो पवित्र जागो अशें आमाजियान म्हणलां. हो जागो सोड आनी तूं बेतेलान वच, थंयसर वच आनी तुजी शिकोवण दी. शिकयनाका अशें तो म्हणना, पूण थंयसर वचोन दी. नाटकाय आमाजियाची, आनी तो आपुणूच प्रवादी म्हणटा. जाल्यार दुसरे वाटेन आमी पळयता शुभ वर्तमानान हे शास्त्री जे आसात ते जेजूक पळयतात. आनी जेजू कितेंय तरी चूक करता काय म्हूण ताका धरपाक सगल्या वेळार ते ताच्या फाटीक आसले. एक एविडन्स सोदताले जेजूचेर आड उलोवपाक, ताचेर घाराणें घालपाक, ताचेर एक फिर्याद मांडपाक. सरकार रोमकारांचो आसलो जाल्यार तांकां पासून जेजूक तांच्या हातान घालपाचो असलो प्रयत्न तांचो आसलो. देखून तांकां कितें सांगूं येता जें जेजूचेर आड वेतले ते सोदूंक भोंवताले. जेजू टॅक्सा विशीं कितें उलयता हें ते ताकडे परतून परतून विचारताले, नाणो दाखोवन आमी सरकाराक पट्टी फारीक करची वो ना. जरी तर सरकाराचेर कितें आड उलयता जाल्यार ताका धरून दिवपाचो प्लॅन. देव मंदिरान जेन्ना भितर सरलो तेन्ना सोनवार सांबाळटा वो कायदे खंयचेय मोडटा जाल्यार पळयोवन आसले. जरी तर खंयचोय कायदो मोडलो जाल्यार ताका आमी सांपडावन दितले. देव मंदिरान वो सिनागोग जो आसा तातूंत ताची आमी फिर्याद मांडटले, रावताले. आनी आमी पळयता जेजू उलयलो. हो एक आंतरुणार आसलेलो आरखार, पॅरालिटीक, ताच्यान हालोंक दोलोंक जायना. जाल्यार जेजू असल्या मनशाक बरो करचे आदी ताका सांगता, पुता तुजीं पातकां भोगसुलीं. पुता तुजीं पातकां भोगसुलीं अशें जेजू एक मनीस जावन म्हणटा, एक प्रवादी जावन म्हणटा तेन्ना मेळ्ळें कारण अशें हें समजलें. आमकां एक एविडन्स आतां जेजूचेर मेळ्ळें आनी देखून ताणें बेगीन बेगीन म्हणलें. एविडन्स कसलें? तो देव निंदा करता.
जे कितें फकत देवाच्यान करपाक जाता, म्हणजे पातकां भोगसूंक फकत देवाच्यान जाता, खरें म्हणलां तांणी, चुकीचें म्हणूंक ना. फकत देवाच्यान पातकां भोगसूंक जाता. आनी हें जरी तर जेजू आपूण म्हणटा तुजी पातकां भोगसली, जाल्यार जेजू देव निंदा करता अशें म्हणून तांची फिर्याद. भाव भयणीनो, हें जें कितें म्हणपाचें आसलें तें तांणी जेजूक डायरेक्ट म्हणोंक ना, तोंडार म्हणपाक ते भियेतात. फेस टू फेस तांच्यान येवपाक जायना. ते आपणाच्याच मनान भितर चिंततात व एकामेका कडेन गुणू 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 करून उलयतात, जेजून देव निंदा केल्या मरे. पण जेजू देव ह्या पासत समजून घेता तांच्या मनान कितें आसा तें, आनी तांकांय हो पुरावो दिता. आनी पुरावो कितें? खंयचें सोंपें, तुजी पातकां भोगसली, तुजी पातकां भोगसली, तुजी पातकां भोगसली अशें म्हणपाक, काय पातक कित्याक भोगसूंक गरज आसा तें कारण दाखोवपाक जेजून ताची पातकां भोगशिलीं. कित्याक हें पातक जरी तर भोगशिना जाल्यार ताका कुडीची पेकोवणी मेळची ना. ही आर जी जाल्ली आसा ती आरींतलो तो भायर सरचो ना. आरींतलो भायर सरतलो, निवळ जातलो जाल्यार जें पातक आसा तें भोगसूंक जाय, जें पातक आसा तें ताणें मानून घेवंक जाय. आनी घोडे ह्या वेळार हें सगळें ह्या मनशाक सुटावें करून एक्सप्लेन करपाक घोडे वेळ नासलो. आनी ह्या पासत खुद जेजू हें भोगसण्याचें देणें ताका दिता, तुजी पातकां भोगसलीं. आनी भोगशिल्ल्या उपरांतूच ताका ही पेकोवणी, चल उठ, तुजें हातरूण घे आनी घरा वच. आनी ताणें तशेंच केलें. मिलाग्र घडली. ज्या मनशा लागीं हालोंक दोलोंक जायनासलें तो उठलो, आपलें हातरूण घेतलें आनी गेलो. जाल्यार जेजू खरो प्रवादी आपलें हें प्रवादीकपण दाखयता सगल्या उशीर. सगल्यांनी पडयलें आनी लोक भियेलो अशें आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा. कित्याक भियेलो लोक? कित्याक तांचेय भितर असलें वायट आसा, तांचीय चिंतनां असलीं वायट जाल्लीं आसात. जायते फावटी हे शास्त्र्यांनी जें कितें शिकयल्लें आसा तें आयकून ती वायट वाटेर गेल्यात. आपुणूय तांचे बराबर एके भशेन मिसळ जाल्यात. आनी जेन्ना जेजून ही मिलाग्र करून दाखयली, पळयल्या बगर जायते फावटी आमी सत मानना, सांगता तें आमकां जायते फावटी समजना. जाल्यार हें जें कितें पळयलें तें पळोवन लोक भियेलो. जाल्यार जेजू सांगता तें सारकें, तो खरो प्रवादी. ताणें जरी तर आमकां कितें असलें केलें जाल्यार आमकांय वायट जातलें, हें तांचें म्हणणें. भाव भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान आमाजिया आनी आमोस हांचे मदें हें केस्तांव कशें. आनी जरूय आमाजियान आमोसाचेर जायतें उलयलो, आमोस ताका देवाचो उगडास करता. खोटी शिकोवन दिनाका, बेस्त्या बेस्तें कितें उलयनाका लोकांक ओ राजाक, बेस्तोच फुलय नाका. तुजें बरें जातलें, ही राजवटकी अशी जातली. जें कितें जावपाचें आसा तें सांग. आनी जावपाचें आसा म्हणटा तें कित्याक? कित्याक हो राजा आनी ताचे बराबर ही पोरजा वायट वाटेन वेताली. देवाच्यो शिकवण्यो ताणें सोडलेल्यो. समाजीक ओनीत सगळी वाटेन चलताली. चोरप, नागोवप, फटोवप एकामेकाक. जिवीत तांचें खासगी जिवीत आसा तें सगळेंच पाड पडलेलें जाल्लें. आनी तरी आसतना हो आमाजिया राजाक वायट दिसचें न्हू, हो ताका वायट दिसतलें, ह्या पासत बरें आसा तितलेंय उलयता, बरें जातलें. जाल्यार दुसरे वाटेन आमोस प्रवादी जें सारकें आसा तें सांगता. ही समाजीक ओनीत जी राजा करता आनी राजा बराबर ही परजाय करता, हाका खास्त पडटली. आनी जरी तर कोणूय समजता बो करून हो आमाजिया समजतालो, देव म्हणल्यार देव बक्षितलो. होय, देव बोगसण्याचो देव, पण देवाचें बोगसणें आमी बरे भाशेन व सारके भाशेन सांगपाक जाय. देव बक्षितलो म्हणल्यार तुका जाय तें कर आनी देव बक्षितलो ना, असल्यांनी चतूर रावचें. जरी तर कोण समजता हांव म्हाका जाय तें करतलो आनी देव म्हाका बेस्तो ऑटोमॅटीक बक्षितलो, जाल्यार ना. खास्त, होय, देव खास्त लावपी न्हय, पूण जरी तर तूं तुज्याच वाद्याचो जाला, तूं जरी तर एरोगंट जाला, जाल्यार ह्या तुज्या एरोगन्साक देव न्हू पूण आपल्या आपूण खास लागतली. आनी ही खास्त जी लागतली ती आमाजियाक आमोसान सांगल्या आयच्या पयल्या वाचपान. कसले दीस तांचेर येतले ते. भाव भयणीनो, आमी चतूर रावूंक गरज. देवाचें बोगसणें वी कॅनॉट टेक फॉर ग्रांटेड. जरी तर आमकां असली एक सुवय जाल्ली आसा जाल्यार
देवाचें बोगसणें जरी तर मेळटलें जाल्यार चूक मानून घेवपाक जाय. देवाचें बोगसणें मेळटलें जाल्यार तें बोगसणें मागपाक जाय. देवाचें बोगसणें मेळटलें जाल्यार हे बोगसणें मेळचे पासत जी भरपाई करपाक जाय ती भरपाई करपाक जाय. ह्या पासत तूं कुमसाराक वेता तेन्ना कुमसाराक तूं तुजें पातक ओळखून घेता, मानून घेता आनी एका यादनिकाक सांगता आनी ह्या तुज्या पातकांक बोगसणें मेळटा. आनी मागीर प्राचीत आसा, तें प्राचीत एके भाशेन ही भरपाई करपाक, जें कितें तुवें वायट केलां, चूक केल्या तें भरून काडपाक. जरूय आमी कुमसाराक वेता तेन्ना आमी केल्या तितल्याय पातकांची सारकी भरपाई करपाचें प्राचीत आमकां फावो जायना. जाल्यार हें प्राचीत आमचे पासत जेजून केलां. जेजून आमकां सोडयल्यान कुर्साचेर आपलें रगत वारोवन, जाल्यार आमी जें आमचें प्राचीत आतां करता तें घडये थोडेंशें. पूण जेजू सवें आमकां जी सोडवण मेळटा ती ह्या कुमसारान आमच्यान समजूंक जाता. आमी केलां तितलेंय भरूंक गरज ना, कित्याक आमकां जेजूचेर भावार्थ आसा. म्हणटच जेजूचेर भावार्थ आसूंक आमकां हें बोगसणें घेतलें जाल्यार पयली गरज मानून घेवपाक गरज, सांगूंक गरज आनी निचेव करपाक गरज. परतून तें करुना जावपाक हांव सगलो प्रयत्न करतली म्हण. तर भाव भयणीनो, समजून घेवया, ओळखून घेवया, आमचो देव मोगाचो देव, आमचो देव बोगसण्याचो देव, आमचो देव आमकां वयर काडटलो देव. पूण जो कोण देवाशी येता, खालतिकायेन मानून घेता, तांकांच हें फावो जाता. जो कोण आपणाचीच सुबेरबाय करता आनी आपुणूच व्हडलो म्हणटा, फकत हांव करतलो, हांवें केलां, म्हजें असलें म्हणटा, तांकां ही खास्त फावो जातली आपल्या आपुणूच. तर आमकां खास्त न्हय, पूण देवाचो आशिर्वाद, देवाचो मोग, देवाचें बोगसणें घेवंक तयार जावया आनी तेंच एकामेकाक दिवंक आमकां कृपा मागुया.